हरे कृष्ण। हांव सुस्मिता सखी देवीदासी वट्टुलकालय स्वागत करता आनी सर्वांक नमस्कार। कशी दिसाचे कशी टायम फास्ट वता म्हणून कळना तशी कालाय तस्मै नमः म्हणटाची टायम इज फास्ट मुवींग आनी कलियुगात तर इतली फास्ट वता आसा कशी दीस जाता कशी रात जाता म्हणून आमकां कळना। तर पळयता पळयता आनी एक एकादशी आयली। ती एकादशी आता शुक्ल पक्षाचे एकादशी हाका आमी पुत्रदा एकादशी म्हणटाची। भविष्य पुराणांत व्यासमुनीन हाजे बद्दल बरयला। युधिष्ठिर महाराज कोण इतलो धर्मप्रिय उरता पायास उरता तो कृष्णा विचारता, हे एकादशी महत्व कितें? तुवें म्हाका छानकन आतां सफला एकादशी महत्व सांगला। आतां हे एकादशी पुत्रदा एकादशीचे महत्व कितें आनी कित्याक हें फॉलो करचें जाय म्हण। तेन्ना कृष्ण युधिष्ठिर महाराजा सांगता, पुत्रदा एकादशी युजली पुत्र प्राप्ती खातीर करतात ते। पुत्र म्हळ्यार कोण? पुत्र म्हळ्यार एक पयास चलो, तो चलो आपणाले एन्सेस्टर्साक फादर्स और ग्रेट ग्रँडफादर्स हांक वट्टू लोकांक हेल्लिश प्लॅनेटाच्यान वाचयता, ताका पुत्र म्हणटात। असली पुत्र प्राप्ती करची एकादशी ही पुत्रदा एकादशी। एक पटी एक गांव आशिल्लो भद्रावती म्हण। त्या भद्रावती गांवाचे राजाल नांव सुकेतमान आनी तेगेल बायल क्वीन शैब्या। राज बरो पायास उरता, वट्टू आपणाल प्रजेक आपणाले चेडुवा भशेन पळयतेर उरता, पण ताका पुत्र उरनाचे। पुत्र जावचा जाय म्हण मस्त कितें कितें तपस्स करता आनीक दान धर्म सगळें करता, म्हळ्यार बी ताका चल जायनाचे। ताका हें एन्जायटी उरता, आपूण मरतगेर आपणालें हें राज्य कोण पळयतलो राज्यपाट, आनी दुसरें आपणालें श्राद्ध कर्म कोण करतलो। जर पुत्र जायनासतना आपूण मेल्यार आपणा हेल्लिश प्लॅनेटा वचचें पडटलें, नरका वचचें पडटलें म्हण तो मस्त चिंतेत उरता। ह्या चिंतेत तो आपणाले आवसू बापसू या कोण मेल्ली लोकांक तो तर्पण दीत पळय ते ह्या चिंते भितर दितेर उरता, म्हण ते एन्सेस्टर बी खुश उरनाची। अशें करता करता तेगेले एन्जायटी वाडटा, इतले व्हडले ताका अरमने उरता, सगळें उरता, म्हळ्यार बी तातूंत ताका खुशी मेळना। एक पंत राज कितें करता, वट्टू लोकां सोण तो एक वना वता। खंयच्या भितर ताका आनंद मेळतेर उरना म्हणून तो एक सगळ्या सोण कोणा सांगनासतना तो वना भितर वता फॉरेस्टांत। चलता चलता थंय पळयत तो इतली नमुन्या फ्रुट्स उरतात, इतले नमुन्या प्राणी पक्षी, तांणी आनंदात आपणाल जीवन व्यतीत करतेर उरता थंय। पण राजाक भितर ते आनंद उरना, ताका ते फॉरेस्टाक खावच्या मेळना आनीक डिफरंट हे वेदर्स गरमी थंडी वारो ताका मस्त त्रास करतेर उरतात। पण राजा एन्जायटी भितर ते कांय विचार करनासतना चलत चलत वता। फुडें वतासतना ताका एक लेक दिसता, सरोवर, आनी ते सरोवर कशी उरता, ते सरोवर मानस सरोवर पळयल्ल्या भशेन तितले सुंदर अमेझींग। आनी थंय तो पळयता 10 लोक बशिल्ले आसात, सेजीस मुनी लोक, आनी ते देवाल नांव चांट करतेर आसात। तेन्ना राज थंय वता आनी तांकां आपणाले प्रणाम करता। राजाले साधू नेचरान संपन्न जावन ते ऋषी लोक ताका विचारतात, तूं कोण आनी हांगा कित्याक आयला म्हण। राज सांगता, आपणाले कश्ट सांगता, म्हाका राज आसा आनीक वट्टू आसा म्हाजे कडेन, पण पुत्र ना म्हाजे कडेन म्हण। तेन्ना हे 10 सेजीस सांगतात, आमी विश्वदेवास 10 लोक आनी आतां म्हागा हाका आमी न्हांवच्याक ह्या सरोवरा आयल्यात। तूं कसो कर, तुका पुत्रा इच्छा आसल्यार आतां एकादशी येता शुक्ल पक्षाक, ते तूं ते एकादशी फॉलो कर।
आनी ताका वट्टू कशी एकादशी फॉलो करका म्हण रुल्स रेग्युलेशन्स दितात. फळ पत्र पुष्प तू विष्णूक ऑफर कर आनी खरे मनान हें व्रत कर तुका चल जातलो म्हण. हें आयकून राजा आनंद जावन तो एकादशी व्रत थंय फॉलो करना द्वादशीक तो आपल्याल अरामने येता. ताजे नंतर थोडे दिसान ताका कळटा आपल्याल बायल शैब्या गर्भवती आसा म्हण आनी ताका एक सुंदर चल्ल जाता. तो चल्लो पयास उरता आनी व्हड जातकीर ताका राज्यभार दिवन राज सुकेतमान आपणे फक्त देवाल कामा भितर आपणे एंगेज करता. सो कोणी ही एकादशी करता ते तांकां पुत्रप्राप्ती जाल्यार पुत्रप्राप्ती मेळटा. पण स्क्रिप्चरांत आमगेल्या आचार्यगणान हें सांगिल्लें आसा कोण मटिरियलिस्ट भौतिकाचें हें उरता तांकां पुत्रप्राप्ती जाता. कोण आध्यात्मिका भितर मुखार वचचें सोदता ती पुत्र म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार फॉरगिवनेस. ताजे खातीर ताणें देवा कडेन मागताचें हांव कसने कर्म केल्यार नोईंगली अननोईंगली म्हाका फॉरगिव करना कृष्णा तूं म्हाका आध्यात्मिका प्रोग्रेस दी म्हण मागता ती. म्हणून ताका पुत्रदा एकादशी म्हणटाची. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद.